गोय विधानसभा अधिवेशनाचे कामकाज 31 ऑगस्टा सावन सुरू जातले आणि 2 सप्टेंबराक सोंपतले। या 3 दीस चलपी अधिवेशनात 883 प्रस्नांचेर चर्चा जातली। हातून 163 तारांकीत आणि 720 अतारांकीत प्रस्न आसतले, अशी माहिती विधानसभेचे संयुक्त सचिव मोहन गांवकारान दिली। असेंब्ली सेशन या पावटी सुरवात जातली आमची 3 दिसांची जी दवरल्या ती 31 टू 2 सप्टेंबर पासून चालू जावपाची आसा आणि हितून टोटल 883 क्वेश्चन्स येवपाची आसा आणि तितूंतले बिझनेस जे जातले ते जावन आसा 163 स्टार क्वेश्चन्स आसा आणि 720 अनस्टार्ट क्वेश्चन्स आसा आणि टोटल या 3 दिसां म्हटल्यार सुमार 13 बिलां पास जावपाची आसा आणि पयल्या दिसा जे 31 ऑगस्ट आहा त्या दिसा पयले सुरवात जातले आमचे बिझनेस आवर्स क्वेश्चन आवर्स आणि क्वेश्चन आवर्स जातूच रोखडेच कॉंग्रेच्युलेशन मोशन आणि ऑपॉर्च्युनिटी ते आसतले सगळे आणि तेजे उपरांत आसतले आमचे 0 आवर्स जावन मागीर तेजे उपरांत जातले ते आमचे गव्हर्मेंट बील पास जावपाची आसा ती जातली हे फर्स्ट डेयाक आणि तेजे उपरांत दुसऱ्या दिसाक तशेंच क्वेश्चन आवर्स कॉलिंग अटेन्शन आणि हे सगळी क्वेश्चनां जावन आमची असेंब्ली हे 3 दिसांक 2 तारखेर सोंपतली। तर या 3 दिसांक टोटल आसा ती क्वेश्चनां 883 आणि उपरांत प्रायवेट मेंबर्स बील हे तो नाच ह्या पावटी घेवंक जायना कित्याक हाजेरूय जायती चर्चा जाल्ली की हेजे फुडें कितें जावपाचें आसा तें आनी जी बिलां जी पास जातली करपाची आसा ती कितें कितें खंयची ती आमी तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां आमी दाखयतली अपडेट्स जी सुरवात जातूच आणि अशीच बिलां आनी एक मेन मुद्दो म्हटल्यार जावचो आसा ती कालूच ते एंटी कन्वर्शन बील जे पास करपाचें आसा तेजेरूय चर्चा जावपाक असेंब्लीन शकता आणि हाजेरूय जायतेच एक कॉमेंट्स आयकोंक येता MLAचे की हे बील इज नॉट इन गूड टेस्ट अशें म्हणून थोडे MLA सांगता तर तरी हे सिलेक्टेड कमिटी कोणाक धाडचें हें बील तर हेजेरूय चर्चा ह्या पावटी आमकां पळोवंक मेवतली हेजेर कितले गरजेचें हें बील आसा तें आमी पळोवया आणि जी घडामोडी जी असेंब्ली सेशनान जाता ती आमी तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर पळोवंक मेवतली।